सगळे गेले ते आता तेजेर कितें ते आमचे कागदाद एकदा गेले आसतले काय ना पण सध्या आमकां कितें तरी हे घेवंक जाय अशें दिसता. परत म्हणटा तुजे ते हाड अशें प्रत्येक फावटी खूब फावटी जाला. आतां आमी लुकसाण भरपाई खुबशी भोगल्या. केन्नाच आमकां कितें काय गावोकूच ना 10 दिवस. डॉक्युमेंट्स जावं आमचे कितें भरपूरशे कितें मेन म्हटल्यार डॉक्युमेंट्स आज खंयसर भायर सरतलो कितें कसले एका कितें दाखयतले जाल्यार आमकां डॉक्युमेंट्स जाय पडटा. पण आमचे डॉक्युमेंट्स बी जे आहा पळय सगळे चडशे आतां पिड्ड्यार जाल्ले आहा. कळत का? ह्या खातीर गव्हर्मेंटान आमकां कितें म्हटल्यार केन्ना समज कसले येता आमकां समजून घेवचें. कळत का? कित्याक आतां डॉक्युमेंट्स बेगीन फट करून सगळे रेडी जायना, ताका भरपूरसो टायम वयता. कळत का? आतां आमकां समजा क्लेम करपाक जाय कितें भरपूरशे कितें कितें मागतले ते, पूण त्या हितून आमचे कडेन कितें आहा आनी कित्याक आतां आमकां कांयच खबर ना. उठून पळयतकीर सगळ्याक उदक आसलें भायर. हांवें खूब प्रयत्न केले. आमचे तरी हांवें चडशे सामान सगळें भायर काडलें. म्हाजी कार्ट गेली, आलमार गेली, फ्रीज गेलो. म्हाज्या काकान म्हाज्या भावांनी म्हाका खूब हेल्प केलो. आमी चडशे सामान आमचे भायर काडलें. आमचे कितें डॅमेज जाल्या पळय ती आमकां हेल्प करची, आनी कांय ना. माझे आता काय सगळें आहा जितले आसले तितले सगळे पेपर डॉक्युमेंट्स कितें जेवणा खाणाचे कपडे आतां आहा त्या ड्रेसाचेर हांव आतां उबो आहा. बाकीचे तुमकां दिसता कितें सगळें कितें जालां, कितें पाड पडल्या, कितें जाल्यार ती तांदूळ म्हटल्यार तांदूळ तशें खाणाचें कितें आमचें कडधान्य कितें आसलें, टीव्ही फ्रीज परत फॅन सगळं मिक्सर सगळं पाड पडून गेला. काय ना सगळं पत्र्याचेर उदक भरलें.